आम्ही आज स्पेशल मिटींग घेतली की जे सर्क्युलर पळय काढला विड्रॉ केला 20% पळय सर्क्युलर आशिल्लो 20% खंयचेय टेंडर 20% वयर वचपा जाय म्हणून सर्क्युलर काडिल्लो तो विड्रॉ केलो आसा. ताका लागून आमी ही मिटींग आपयल्ली की सेम सर्क्युलर परत लावचो म्हणून विड्रॉ केलो तो परत चालू करता कित्याक काम परत जी काम करता ती 20% वयर काम सारकी जावपाना सब स्टँडर्ड जातली भायले कॉन्ट्रॅक्टर येतले आमकां गोंयकारांक चान्स कमी मेळटलो डायरेक्ट सांगूंक म्हळ्यार आमकां चान्स कमी मेळटलो कित्याक भायले कॉन्ट्रॅक्टर येतले 40-50% बिलो मारतले ताका लागून आमी मिटींग अपॉयंट केल्ली आनी आमची हे करून केल्ली जाल्यार एकूच इशू आसलो मेन एकूच इशू आमचो हेचो 20% सर्क्युलर आसता तसो पयलीं परत दवरपाचो. 34 वर्सां जाले 20% पेलो 20%च चलतालें 34 वर्सां जाली 34% बेलोचेर आमी काम करताले आनी काम आमी वेवस्थीत रित्या करताले आनी कामां जर कितें डिफेक्ट आयले जाल्यार आमी परत रिपीट करताले कामां म्हणजे आमकां 3 ते 5 वर्सां आमकां मेंटेनन्स पिरियड आसता 3 वर्सां मेंटेनन्स पिरियडाक आमी काम कंप्लीट करून कितें आयलें डिफेक्ट आयलो जाल्यार आमी रिपेर करताले म्हणटकीर 20% आसल्यान आमकां वेवस्थीत रित्या रोड मेंटेन करूंक मेळटा पद्दतशीर काम करूंक मेळटा म्हणून ते 20% म्हणचे म्हणून आमी मागणी करतात आनी आमची मागणी मान्य करतलो अशें आशिल्लो सेमा आमी रोखडे मेळटले 1-4 दिसां भितर आमी सेमा एपॉयंटमेंट घेतले आनी आमचो कितें हें आसा आमी मेन म्हणजे आमची 20% तें आमी सेमा दितले 20% आसता तें परत दवरचें जाल्यार कॅबिनेटी एक्चुली तें कॅबिनेट डिसिजन आसलें पयलीं रवी नायक सीएम आसा तेणी कॅबिनेटीक घालून तें एप्रुवल दिलें 20% पूण आतां तांणी सडनली विड्रॉ केलें ते कोण नॉर्था कॉन्ट्रॅक्टर थोडे मेळ्ळे तेका सीएमाक आनी ताणें तें विड्रॉ केलो ताका लागून आमी खूब जाणां परत डिमांड केला की 20% परत सर्क्युलर दवरचें म्हणून म्हापसा सायडी कॉन्ट्रॅक्टर गेले सीएमाक मेळपाक त्या फोंडे सायडी गेले फक्त एक ते थोडे पणजेचे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेमी चौकस केला ते मोस्टली कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डिंगेचे हे पळय जे डिमांड केला ते बिल्डींग काम करता बिल्डिंगे काम खंयच्याय 20% न्ही 5% सुद्दां बिलो वचना बिल्डिंगे काम खंयचेच वचना आनी हे जे थोडे आसा पळय जे तेमी ते डिमांड केला बिल्डिंगे लागून की हें करचें म्हणून आतां तेमगे ते खंयची एजंट केला कितें तें आमी लोक आसा कॉमनली ते खंयचे MLA कडेन वता जावं खंयचे कॉन्स्टिट्युएंटले रोड सारके ते काडटा आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या माथ्यार मारता कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते चोर म्हणटा डायरेक्ट सांगता कॉन्ट्रॅक्टर घाता खरी गजाल ती कॉन्ट्रॅक्टराक लागून रोड खराब आसा कोणाक लागून आसा रोड खराब कॉर्डिनेशन वचना कितलेशे डिपार्टमेंट आसतात ते कॉर्डिनेटू करनाय विथ रोड इंजिनियरां कडेन कितलेशे तूं फातोड्डा पळय मडगांव पळय रोड खणत गेले टील May 31 इलेक्ट्रिसिटी हे केला मागीर सिवरेज मागीर हे गॅस पायपलायन अजून म्हणटा गॅस पायपलायन देर नो कॉर्डिनेशन ऑन दी म्हाका एक सांग एंड ऑफ मे रिस्टोर करपाक कशें जातलें माती पोली आसता आनी रोड पाड जाता सो कितें तुमकां कितें दिसता तुमकां एक सिस्टम जाय मेकॅनिझम जाय सो दॅट ऑल एजन्सीज has to stop all the works by May 1st and from May 2nd to 30th the roads have to be restored. Nobody should be allowed to excavate the road. The road gets sunk afterwards. Why the road quality which is built it's so poor that एकदा ते केल्यार 3 महिन्यात पावस येता तुका वाहून वता रोड अशें कित्याक लागून जाता road quality there are certain agencies like RITES they supervise the work. You can't say no doubt there are mistakes done by contractors but not everywhere. There are certain road quality which you will find much better. Because of this coordination, there is no coordination for digging. Even digging, there is no planning at all. Because of that, the roads have got screwed. Most of the roads are in bad quality. The quality is very bad. So you cannot always blame So them. who is to be blamed? Is it the contractor? So you cannot always blame the contractor for if the road is deteriorated. There are a lot of other reasons also for that because there is people for other water connections they dig the road. Even a small piece of road if it gets chipped off with rainwater the entire road gets deteriorated. There is sewerage department who does their work. So maybe because of lack of coordination between departments or something like that there is a problem in खुबशे इंजिनियर्स आणि खुबशे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर बरे लोक सुद्दां अशें म्हणटा की देर इज अ दीस पॉलिटिक्स ऑर देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिग्री ऑफ करप्शन इनवॉल्वड इन दीस रोड कंस्ट्रक्शन ऑर रोड मेकिंग हाऊ ट्रू इट इज
This is not a platform. We have come up with some other agenda only for the No, This this is is a correlated. question. This If you is want to answer, related you to answer. that You only. can- you Because can there is always- some time back, one of your contractors had come out and given a press saying that he has to pay commissions from right from up to down till he passes, No. till he gets his money in his hand. How far is this true? ना ना आमी कमिशन कोणाक दिनात आमी तरी दिनात खंयच्या कामाचें कमिशन कोणाक दिल्ली ना अजून म्हणटा The administrative coordination with different departments should be there. For that, there should be a nodal officer, you feel, Exactly. Which is lacking. which is like. खुबशे आतां रोड्स आसा गोंयांत ते सारके तुमी बरे एकदम टुळटुळीत करता सामके बरे क्वॉलिटीचे पण सिवरेज सायडीन ड्रेनेजीस बीन पडपाक ड्रेनेजीसाचे हे आसना तेचो कितें इफेक्ट जाता रोडांचेर जेन्ना वॉटर लॉगिंग जाता तेन्ना कितें इफेक्ट जाता ताचो रोडांचेर Yeah, obviously It will get settled. That's why drainages are provided now for water to. So those things have to be. So sinking issues are due to not having no drainages, right? And I mean, water. that could be various. मेनली रोड फक्त उदक सेटल जाल्यार वयता रोड असो म्हळ्यार उदक सेटल जाल्यार रोड वयता उदक सेटल जावन थिंगा हें जाता रोड वयता सगळे कडेन Otherwise सगळ्या लादी कडेन फोडटा मागीर सिवरेज फोडटा मागीर इलेक्ट्रिसिटी फोडटा मागीर केबल फोडटा सगळे जाण फोडीत आसता ह्या सायडीन रोड केलो त्या सायडीन नेक्स्ट डे स्टार्ट करता फोडटा तुम्ही जे आता हे असोसिएशन आसा तुमचे हे हांगासर रोड कॉन्ट्रॅक्टर ऑल गोवा रायट सो तुमचे जे कितें ग्रीवेन्सीस आसा ते तुमी सीएमा कडेन म्हणटा सिन्स ही हिमसेल्फ इज अ PWD सो तुमी ग्रीवेन्सीस म्हणटा आनी तुमकां तेच्या कडल्यान रेस्पॉन्स येता हय हय हांव मांडली पयलें हेडेन ताका लागून हांव परत मिटींग घेवन आमगे सगळ्यांक परत सांगून आमी परत अपॉयंटमेंट दिली ताणी नेक्स्ट वीक तेन्ना परत सगळें आमचें सांगतले आनी So can we hope that for this monsoon our roads from Goa will be okay? Actually, if you go to see I feel no other state has better quality roads than Goa. I don't know, you go anywhere. I don't think anywhere in the state of Goa you find better roads than No, Goa. you can't say that. When You're talking about just the highways, minus the highways. No, but If you go in the interior, the scene is very bad. The village Some roads roads not. Are you satisfied with the roads here? You're saying that they are the No, best. that's what I'm saying. No, there As is a other- contractor, what do you think? This is the best. See, there are various other reasons, as I told you, for the damages caused to the road. So you cannot blame the contractor. We are doing a good job, but then subsequently somebody comes, they dig up, you cannot blame us no, for that. Question, when you get the contract for the road, you are also required to maintain it for a We are period of doing it, time. yeah. Now, as you mentioned, the multiple departments keep digging the roads. Does that affect your maintenance? Are you all required to pay out of your own pockets? No, Or no, is we it? subsequently give a letter that the so XYZ road has been done, kindly say that same agency restore it. Yeah, but that doesn't happen. So, So those people who are restoring it have to do a proper job. आम्ही एकदा काम केल्यानंतर जर कितें तेचे डिफॉल्ट आले जाल्यार परत रिपीट आम्ही करून दिता त्या 3 वर्स तीन वर्सां म्हळ्यार आमी तेचे मेंटेन करता